ताजी नाक्षी ताजे बोन्स तो करपाक गश्टीता 30 दिसांनी ती बोन्स परत्यान येता बोटांच्यो नाक्षो तो कोंकून काडटा ते पोरणे जाल्ले नाक्षो तांतो ताका शिकारी धरूंक जायना आनी अशें 30 दिसांनी ताजे त्यो बड्ड जाल्ले नाक्षे वचोन हरये कडेन नव्यो नाक्ष ताज्या पांयांच्या बोटांक येतात खंय. आतां पांयांक नवे नाक्ष आयल्यो, बोन्स नवी जाली. ह्या बोन्सींत आनी पांयाच्या नाक्षांनी ताजे पाकाटे पोरणी जाल्लीं पाकां तो एक एकच हुमटून काडटा आनी अशें पुरा पाकां हुमटून काडून जाल्ल्या उपरांत सुमार 30 दिसांनी नवीं पाकां त्या गिदाक येतात खंय. नवीं पाकां इलेक्शन ताजे पाकाटे सारके जाले, ताका उबोवंक साद जाता, पांयांत नव्यो नाक्ष आयिल्ल्यान ताका शिकारी धरूंक साद जाता आनी बोन्स ती नवी जाल्ल्यान ताका ताणें धरून हाडलें कितेंय ताका खावंकी सलीस जाता. अशें 3 म्हयने 30 दीस नवी बोन्स येवंक, 30 दीस नवे नाक्षे येवंक आनी 30 दीस नवी पाकां येवंक, अशें सुमार 3 म्हयन्यांनी तो गीद परत उबोवन पाटी येता आनी ताजें काम मुंदारशिता खंय अशें परत्यान आनी 30 वर्सां तो जियोंक शकता खंय. ही एक काणी पूण नीज आमकां तें म्हाका कळीत ना. पूण भाव भयणीनो, आमकां हातूंत एक लिसांव आसा. लिसांव कशें लेंगी म्हळ्यार जिणयेचें परिवर्तन हाडचें. आमची जिणी थोडे फावटी तेंच काम करन, त्याच क्षेत्रांत काम करन, त्याच जाग्यार काम करन, त्याच दुनियाचें काम करन थोडे फावटी आमकां आळसाय भोगता, उर्बा येना आनी आमचें काम हें काल इतल्या वर्सां हांवें काम केलें आनी काल करचें गे म्हणलें चिंताप येता. त्या दाळां आमची जिणी बड्ड जाता, आमची जिणी निश्प्रयोजक जाता, आमची जिणी अर्थरहीत जाता. त्या देखून आमी उर्बा काणगे जाय. वी हॅव टू टेक एन्थुजियाजम. बाबसाहेबी म्हणटा टेक एन्थुजियाजम. ती एक उर्बा तुमचे थंय आसूं दी. ती उर्बा निवली जाल्यार जिणी व्यर्थ जाता. भाव भयणीनो, आतां ही उर्बा काम करूंक मात्र न्ही, आमच्या भावार्थी जिणयेक आमी तें लागू केलें जाल्यार आमचे थंय ती उर्बा आज आसा गी. पेद्रू थंय आसली ती उर्बा सुवार्ता परगट करची. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें पेद्रू आनी ताचे सांगाती थंयसर 38 वर्सां जावन आसलो मनीस आनी ताका कितें जाय आसलें तें तांणी केलें. भांगार रुपये म्हज्या लागीं ना, पूण हांव तुका गूण करतां. पळय, ही सकत ताजे थंय आसली, ती उर्बा ताजे थंय आसली. पयलें जेजूक नेगार केलें जाल्यार उपरांत तो रडोवन आपल्या जिणेचें परिवर्तन हाडता आनी संपूर्ण क्रिस्ता खातीर तो जियोंक फुडें सरता. जिवन क्रिस्ताक साक्ष दिवपाचे एक हातेर जावन ताणें वावर केलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमच्या भावार्थांत आमी शेळेले आमगी. आमकां मीस, मागणें, तेर्स, सक्रामेंत, कुमसार, कुंगार हें सदांचें जालां गी. आनी थोडे फावटी अशें सदांचें जावन एक दीस मिसा वचनांतल्यार कितें जाता, एक दीस तेर्स करनातल्यार कालें जाता, एक दीस मागणें करनातल्यार कालें जाता, कुमसारा वचनातल्यार कालें जाता, इगर्जी वचनातल्यार कालें जाता. आनी थोडे फावटी उलटें चिंतापी दिवचे जायते जाण आसात. आजकाल जायते पंगड आयल्यात आनी हे पंगड सूख समजोनी शिकाप चिंताप दितात आनी ह्या वरवीं आमकां पुसलायतात, आमकां बुलयतात. जर आमचे थंय उर्बा ना भावार्थाची, जर आमी शेळेले हांव त्या दाळा आमी परतांव खंडीत. कशें तुमची जिणी थंयसर आसल्या लारांचेर ह्या सुक्ती बर्तेचेर वंदन आसा गी. त्या दाळा सुक्ती येता त्या दाळा रेंव काडून जाता, त्या दाळा बर्ती येता की त्या दाळा कांय माश्टी जरी येत पडना, म्हाका गुतना तशें एक अनुभव हांवें चिंतचें. त्या देखून तुमची जिणी ह्या रितीन वंदन आसा जाल्यार आमची जिणी, आमच्या जिणयेंत सेवेचो वावर, पवित्र सभेंत होचो वावर, आमच्या घरांत जाल्यार आमी एक एकल्यांनी जियोंक जायना. आमचो वावर आमी सांगाता मेळोवन करचो. दादलो आनी स्त्री ह्या भुरग्यांनी जायतें काम घरांत जावंक आसा आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन तें काम केल्यार मात्र जाता. आज हांगासर फेस्त ह्या वार्षिक दीस जायती तयाराय तुमी केल्या. सक्कडी सांगाता आयिल्ल्यान आमकां हो दीस आचरण करूंक साद जाता. काल विगार येवन गी ह्या सहाय्याक आयल्यार या थोडी जाण आयल्यार तशें न्ही. बगार सगळ्यांनी आमी सांगाता वावर करचो आनी असलें सांगातपणाचो वावर आमी केल्यार आमची जिणी अर्थाबरी जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आमच्या जिणेचें परिवर्तन हाडूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. आजकाल
थोडे फावटी आमकां जावं पुरो एक ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तेय बघता कित्याक की म्हणून कित्याक आमचें तांचो बरेंपण कितें जाता देवाचें उतर सेवा आनी जायते संगती आमी शिकता भुरग्यांक आमचे शिकयता आनी त्या देखून ह्या वरवीं आमकां बरेंपण जालां आमचो भावार्थ गूण जाला आमकां सेवेचो मनोभाव आयला एकामेकाच्या गरजांक आमचें चिंतप आमकां आयलां आनी असलें बरेंपण जालां म्हणलें आमी समजल्या तर आमकां तांचो उर्बा येता आनी की उर्बेन आमी या म्हण जाता तुमी पळया आतां तुरुबलाक इंगळे घाल्यात ते सक्कड इंगळे सांगत आसल्यान ते पेटोवन आसात जर तर एक इंगळो तांतलो काडून आतार भुरग्यांक तो भायर दवरलो जाल्यार कितें जाता इल्ल्या वेळा उपरांत पळयलो जाल्यार तो इंगळो पालवता आनी तो तुरुबलांत आसले इंगळे मात्र ताका इल्लें वारें पडल्यान ते सांगता आसल्यान ते जळटात आमची जिणी तशीच जर आमी सांगत आसा आमचो भावार्थ तो उरता गूण उरता जर आमी पयस वेता देवाच्या उतरांतान पयस वेता पवित्र सभेतान पयस वेता साक्रामेंत या कुमसार कुमगार आमकां नाका म्हण आमी पयस वेता या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमकां नाका म्हण पयस वेता या हांव म्हजेतल्या जियेता म्हण आमी पयस गेल्या तर पवित्र सभेतान आमी पयस गेल्या तर आमची जिणी कशें तो इंगळो एकच आसलो तो पालवतागी तशेंच आमची जिणी अर्थरहीत जाता पोकळ जाता निष्प्रयोजक जाता त्या देखून आमी सांगत आसूंक जाय एक फिरगज म्हणटना थंयसर भावार्थी लोकांचो जमो आनी तशेंच एक फिरगजीक एक विगार आनी लोक सांगता मेळोन फिरगजींत तांणी सांगता तो भावार्थ बांदून हाडचो भावार्थ जियोवचो भावार्थ प्रसार करचो भावार्थ हेरांक दिवचो भुरग्या बाळांक शिकोवचो पेद्रोन केल्लें मिसांव भाव भयणीनो हें जावन आसा सर्वेर ताणें वावर केलो वावर पवित्र मागीर समया खातीर ताणें वावर केलो त्या देखून आमी आमचो वावर बऱ्या रितीन करन समया खातीर आमी वावर करूंक आसा आनी तो वावर जावन आसा आमचो भावार्थ आमी जिवो दवरचो आमचो भावार्थ आमी जिवो दवरल्यार मात्र आमची जिणी अर्थ बरी जाता तर मगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज ह्या वार्षिक दिसा पयले हांगासर इस्काल आसले जायते भुरगीं हांगा येवन तरबेती काणयतले त्रिशान म्हणालो हांवें हांगाच शिकलो म्हणून पळया आज इस्काल ना जाल्यार व्हडले दुसरे कडेन इस्कालां आसात भुरग्यांक आमच्या शिकप मेळटा पूण आमी ह्या जाग्यार हांगा इल्ली दुरस्ती करन आमचो भावार्थ उसारूंक आमकां एक अवकाश हो एक संदर्भ आनी आज वार्षिक दीस करता आसतना हें सकट आमी नियाळीत जाय मलगाड्यांनी बांदून हाडिल्लें इस्कल मागीर क्रमेन तें इस्कल बंद करतना त्या बंद करी जाय पडल्यार आमी तें पणगेल सोडूना बदलाक हांगासर वावर केला दुरस्ती केल्या आनी आज हांगा शेजारचीं घरां आसात तांणी सांगता मेळोन आनी तुमी सकट लोकांनी सांगता येवन हांगासर हें बलिदान भेटोवचें आमकां एक अवकाश पदऱ्या आसात विगार आसा म्हाका ह्या पयलां हो एक संतोश तर मगाच्या भाव भयणीनो हो संतोश हेच रितीचो आमच्या कुटुंबांत आमी वांटून घेवंक जाय आमच्या कुटुंबांत तो वचोंक जाय आमच्या भुरग्या बाळांत थंय आसूंक जाय पूण आज आमी पळयता आमकां तो मोगाचो संबंद पयलें बाप्पू मावशी धाकटू वनी म्हणटले आतां पुरा सक्कडी अंकलच जावन गेला सक्कडी आंट्योच जावन गेल्यात मागीर भुरगीं काय म्हण सांगल्यार बेसा मागोंक वता हांगा पळयलें बारीक बरें बेसा मागलें ना जाल्यार हाय अंकल बाय अंकल इतलेंच मागीर भुरगीं तांचे इतल्याक मोबायल काडून घेत तातूंत खेळून आसतात आनी आमी ओडाय चिंता भुरगीं म्हणजे बारा हुशार आसा कंप्युटरान घेया मोबायलान ताका पुरो करता फादर तशें म्हणटात जाल्यार पूण आज भुरग्यांक कितलें लिसांव आमी शिकयलां पवित्र सभेंत कितली दोतोन आमी शिकयल्या कितलो भावार्थ तांकां आमी दिला तें मुख्य शिवाय सगळे वेळ ट्युशन आनी इस्कालाचें शिकप तें सर्वस्व म्हण आमी लेखचें न्हय देखून बापसाहेबी म्हणटा आमकां बळें एक शेळेपणाचें तें चिंतप येना जावं दी उर्ब आमचें थंय आसूं दी सदांच आनी तशेंच दुसरें पट्टींगपणाचें एक व्हायरस तें आमचें थंय येना जावं दी म्हणून बापसाहेब म्हणटा ताका शब्द कोंकणीन समाय येना आमी अशें म्हळ्यार तो एक शब्द तितलो बरो लागना पूण ताका बापसाहेब म्हणटा असलें एक पट्टींगपणाचें तें व्हायरस आमचें थंय येना जावं दी कित्याक आमी सतानितीन जिये जाय भावार्थान जिये जाय एकामेकाक वळखून आमी जिये जाय एकामेकाच्या गरजांक आमी पावोन जिये जाय तेदा आमची जिणी अर्थ बरीत आमच्या पात्रोन सांग पेद्रोन तेंच केलें पिडे सांग बरें केलें म्हजे कडेन धन भांगार ना पूण हांव तुका बरें करता मगाच्या भाव भयणीनो एक बरें उतर एक एकल्या घोगलीक एक इल्ली प्रशंसा तांतू आमची जिणी बांदून हाडूंक साद जाता जर तर गाळी शिराप पसदे उलोवणें जाल्यार जिणी बांदून हाडूंक साद ना
आमच्या मध्ये वांटे वांटे जातात. आज कुटुंबाचो संबंध जायते कडेन तुटला. कित्याक आमचें उलोवणें बरें ना, कित्याक आमची देख बरी ना. आमची भुरगीं आमचे जावन तशेल्यान शिकतात. त्या देखून बरें उलोवणें बरें चिंतप आमी आसा केलें जाल्यार खंडीत जावनी आमची जिणी फळादीक जाता, अर्थभरीत जाता. कुटुंबाची जिणी मोगाची माया मोगाची जिवंक आमकां साथ जाता, एकामेकां सुदारसून जिवंक साथ जाता. तर तसो सांत पेद्रू आमकां ताची मजत ताचें प्रेरण दिवन दी. आमी आयकलें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रोमन दी आनी आमकां ही सकत दिवन दी. आनी जेजू थंय आमचो भावार्थ पेद्रू तूं जावन आसा कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी बुन्याद हांव बांदतां, पवित्र सभा बांदता म्हणलो जेजू. आमचेर हर एकल्याचेर ताजी पवित्र सभा बांदूंक तो कुशी व्हरता. आमी हर एकलो जेजूच्या पवित्र सभेचो सांदो आनी उर्बेस्त सांदो, जिवाळ सांदो, क्रियाळ सांदो जावन आमी जिवन आमचो भावार्थ प्रसार करया. सम्याक आमी साक्ष दिवया. आमेन. नमस्कारया सदमानतान देवाक सर पदधरा बापाक सर्ग आनी संसाराच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या तो पवित्र गर्भे संभावलो, अवकार मरेतान जल्मलो, 5 पिले तेका ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेबिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक सदलो, सर पदधरा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्यांची जती करूंक तो येतलो. सदमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकांचे मोक्षाने फुडेंचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून पेद्रू सांगलें तूं जावन आसाय कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतां. हें उतर आमच्या जिणेक लागू करन आमच्या पाप साहेबा खातीर, धर्माध्यक्षां खातीर, सर याजक आनी आमी भावार्थी लोक आमचो भावार्थ समेत सदांच तीर सांबाळच्याक आमच्यो गरजो आनी आमची प्रार्थना सम्याक आमी आतां भेटोवन दिवया आनी मागया. बापा पवित्र वडील पाप साहेब बीस आनी याजकाच्या ताब्यान दिल्याय. तांचे ताब्यान आसचे हे पवित्र सभेक निस्वार्थीपणी आनी मोगान सेवा दिवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मुखेलपण दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबाच्या व्यक्तीच्या आनी मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक जाल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान गोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सांत पेद्रू कोपेलाच्या 90 घरापासून मागता. सर गुडकारांक, कुटुंबाच्या वडिलांक आनी सर वाड्या घरांक तुज्या आशिर्वादान भर. तशेंच परगांवांत वावुरच्या सोमेस्तांक तांचो वावर करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर न्हंयत आनी दर्यांत वावर करच्या सर वावराड्यांक तशेंच दोन आनी बोटीच्या मालकांक तांच्या वावरांत बरो प्रतिफळ आनी तृप्ती लाभय. सर वायटा विघ्नांतले सदांच सांबाळून व्हर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां जाय आसचें बरें बेळें सदांच आमकां लाभय. तशेंच आमच्या सर रयतांक तांच्या वावरान दादोसकाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां ह्या मागण्या सालान सेवा दिवच्या आमच्या विगर बापांक, सहायक याजकांक, धार्मीक भाव भयण्यांक, तशेंच आयच्या ह्या संभ्रमान वांटेली जाल्ल्या सर याजकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर आनी तांच्या मिसावान तांकां जैत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. फलितांश येवंक आसा. आमकां जाती हातीत बरो सरकार केंद्र सरकार फावो जावन दी म्हणजे मागया. संवसारांतलें भयोत्पादन तें पयस जावन सम्यान हाडलें शांतीचें वातावरण आमच्या भारतांत आनी सगळ्या संवसारांत सदांच आसच्याक आनी हेर आमच्या गरजां खातीर कोणा खातीर मागता म्हण सांगलां तांचो उडास काण मावनपणी मागया. भोव मोगाळ बाबा, आमी तुज्या भुरग्यांनी गूण बावरतान तुज्या पांयां तळो दवरलेली ही मागणी दयेन स्विकार कर आनी आमच्या काळजांत जायते अत्रेग आमी उसारनातली आणखी आमच्यो गरजो आसात ते तूं जाणाय. तेही तुका आमी समर्पण दिता. सर्गींच्या वाटे कुशीन आमची मेटां काडटा आसतना आमचो वावर फळादीक कर. आमच्या बावरतान आमकां तीर कर आनी सदांच तुज्या पुता जिवन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां फावो कर आनी आमी मागिल्लें तुज्या मोगान आनी उदारपणान दी. ही मागणी आमी करता तुज्याच जिवन जाल्ल्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भावा भयणीनो, आमी भेटोवचे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. मोगळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासता तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवाच्या महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळवो देलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परस संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. खरंच तुम पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी कया. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतले पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचे हे रगात पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसून आनी समेस्त मनशां बसून ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थ सो गोट
परगटुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो वंडो आणि ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगास सेवतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, सगळ्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बगून बापा, पीटर पॉल आमच्या कोडी बापा, सगळ्या आजके वर्गा बराबरी तिका प्रतिमुखांत पडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुज्या पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरे देवाचे माय संगती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदतां सांत पेद्रू आनी सहकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थना देर घेवन गावुया. सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदारपणान उदार काकुटीन सर बदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल.
आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. पळया ओ जेजू जिवन क्रिस्त आमचो सोमे आनी सडवणदार. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयला. आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळू. 7 जण याजक इगर्जे भायर 4 जाग्यांनी आनी इगर्जे भितर 3 जाग्यांनी कुंभार म्हणटात. गर्दी आसा देखून एकच लायन करना या भायर आनी भितर. भक्तीन तुमकां खंय लागीं आसा थंयसर क्रिस्त प्रसाद तुमी सेवचो. Father Jesus, Father to God.
उदारी मन तुझे तें दाखोवंक आमची दाना आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाच्या गटायेन आनी संतोष भरीत काळजान आदीक व्हडा भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस तुजो चड मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हण आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. आमेन. देखून बसा रसोलो एक संदेश दिला. तुमच्या सुमेसाच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद मागता. थोड्यो गरजेच्यो कळवण्यो. आज इगर्जेंत तुमी आयकल्या प्रकार भविष्य तुमच्या पैकी 6 जाणां येवंक नात. बाप स्टॅनी पिंटोको आनी बाप लायझिलाक हांगा तावन वर्ग जाला तें तुमकां कळीत आसा. बाप लायझिल उंचल्या शिकपा खातीर रोमाक वयतलो. आज ताका आमी सेंड ऑफ बाप स्टॅनी संग दिला आनी 1 म्हयनोभर तो आमच्या सांगाता आसतलो. पूण बाप स्टॅनीक 23 तारखेर ब्रेस्तारा दिसा आमी मोडर्न तयार फिरगजेक पावंक येता. दनपारा उपरांत 2 वरांक हांगा तावन आराम करन 4 वरांक आमी मोडर्न तयार पावतले. हांव तुमची वाहनां हाण तुमी येवयेत. या तुमकां वाहनाची गरज आसा जाल्यार उपाध्यक्षाक तुमी तिळशिया. कितेंय जावं दी तुमच्याच वाहनार या हेर वाहनां येवचें जाल्यार तुमचें नांव मात्र दया करून उपाध्यक्ष श्रीमान मेलविन सी डिसोजा लागीं दी जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. आज आमच्या फिरगजेंत 3,39,000 रुपये स्कॉलरशीप जावन दिल्यात. 151 जाणां भुरग्यांक. डिग्रीच्या भुरग्यांक 4,000 रुपये, PUCच्या भुरग्यांक 3,000 रुपये, हायस्कुलाच्या भुरग्यांक 2,000 रुपये आनी प्रायमरीच्या भुरग्यांक 1,000 रुपये. आनी हे पयशे मेडीक आमच्या एज्युकेशन फंडांत हांव सांगत आसा. कॅथोलीक सभेने 25,000 रुपये दिल्यात. CLCने 50,000 रुपये दिल्यात. आमच्या स्त्री संघटनान तांणी एक 10,000 रुपये दिल्यात. आमच्या कॅथोलीक कोऑपरेटिव्ह जावन एक 10,000 मेळ्ळ्यात. ICYMच्यांनी आमकां 15,000 रुपये दिल्यात. तशेंच साव मिशन पोल सभेच्यांनी 50,000 रुपये दिल्यात. सकट सांगाता घालून 3,39,000 आमी भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिला. पूण सांगत आसा आज कॅथोलीक सभेतर्फेन आमची हक्कां कितें आनी आमकां सरकारांतल्यान खंयच्या रितीची सवलतां मेळटा त्या विशयांत सविस्तार विवर दिला. एका कानान आयकल्लो तो आनी एका कानान सोडी नाकात. ताका गरज आसची कशें हाडचें म्हणल्या विशयान ती कॅथोलीक सभा मेठां काडटली. साध्य जाल्यार थोड्या युवकांक कंप्युटरांत स्पेशल ट्रेनिंग दिवन आमच्या इगर्जेंतावनूच एप्लिकेशनां अपलोड करची आलोचना आसा. देखून तुमचे लागीं हांव विनंती करची कितें म्हळ्यार अप्रूव्ह म्हाका इल्लें दसून उडास करा. काले फादर आसागी नातल्यार आमची सिसीलबाई आसा सोशल वर्कर तिका, नातल्यार आमचो उपाध्यक्ष आसा, नातल्यार कॅथोलीक सभेचो श्रीमान डॉल्फी डिसोजा आसा. हांकां इल्लेशें तुमी इल्लेशें पुट्टिल्यार आमकां आनी थोड्यो सवलतां मेळोवंक सुलाभ जाता. आमी चिंचे थोडे फावटी तें कोणें आबाक कश्ट काडचे. कश्ट काडनातल्यार नसतच आमकां. देखून तुमी ती कितें सवलत आसा ती तुमी आपणाय जाय आनी त्या वेळा आमच्या कुटुंबांक चड आनी चड प्रगती जाता म्हणल्यार कसलो सुद्दां भावना. दाखल्याक परगांवा तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकपाक धाडटा जाल्यार सरकारांत 10 लाख पर्यंत या 10 लाखा जागी चड आमकां पयशे मेळटात. अशें आसतना दुसऱ्यो सवलती कितें आसात लग्नाच्या वेळार जावं पुरो, शिकपाक जावं पुरो, ह्यो जोडच्याक तुमी मस्त माहेत काडी जाय, मस्त मिनांत काडी जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. पयल्या कुंभाराच्यो फोटो आयिल्ल्यो आसात त्योय तुमी व्हरून वेच्यो. सांगत आसा येवच्या बुधवारा 22 तारखेर आमकां 2 जाण नवे याजक येतात. फादर संतोष डिसोजा कुलशेकर फिरगजेचो, तशेंच आल्ली पादेतावन बाप स्टॅनी फेर्नांडीस म्हणून ते बुधवारा दिसा सांजेर 4:30 वरांचेर हांगा येवन पावतात. तांकां स्वागत करच्या की तुमी येजे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. फादर स्टॅनी आनी फादर लायझील हांगासर आसतले. मिसा उपरांत तुमकां मेळटले. तांकां एका येनातल्यार एक शेकेंड म्हणून दिया. तांणी आमच्या खातीर जायतो वावर केल्लो आसा. आतां तांकां 2 थाळयो दिया गी. दियाकोन प्रमोद आतां फादर प्रमोद जाला आनी आज आनी काल ताणें सकयल मिसां भेटयल्यात आनी आज हांगासर तो आसा. आमकां व्हरतो संतोष ताका इजय फिरगजेक धाडला. फादर प्रमोद तुमकां आमी बरें मागता. विश यू ऑल द बेस्ट. ताका 2 थाळयो. आमच्या गवळी बापान पावसा खातीर माग जाय म्हणून विशेष रितीन विनंती केल्या. देखून आमी सकयल दिवी घालून हात वयर करून एक आमच्या बापा ती नामान मरी एकानंद बापा मागया गे.
सांपेद्रुकू तुवें पोवी सभेचो पयलो गवळी जावन नेमलोय आनी आमच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तंतिनेची वाट आमी समकत आसतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले आमकां सांबाळ आनी सर आमच्या गरजांनी आमी तुजो आदार सुदेशें कर. सांपेद्रू बरी भावार्थांत तीर रावंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सांगात म्हणया. सांपेद्रू एवर्त्या सांता जेजूच्या मोगाचो आनी फातीनेचो आपोस्तल जावन तुवें सर्गीच्या राजाच्यो साव्यो जोडून घेतल्योय. तुजे लागीं आमी परतून मागता. तुज्या पदवेदार आदारा काल आमकां खाण घे. आमच्या वावरांत तुजो आदार दी. आमची कुटुंबां सुरक्षीत सांबाळ. आमच्या कुटुंबांनी एकवटांनी माया मोग सडय. आमकां बरी भलायकी दी. आमकां कश्टा वेळार आमकां तूं भाव. देवा थंय आमचो भावाक वाडय. आमच्या पाठाक पयस कर. देवासानी पेल्याचो मोग करून आमकां आदार दी. अशें आमी ह्या जिणेंत विश्वासान सोमेचे साखरी कर. एक कॅथोलीक अपोस्तोलीक पवित्र सभेचो तुजे बरी मोग कर. सस्ताच्या ससनाक सोम्या बगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सांपेद्रू मारिफात आमच्या गरजां खातीर आतां देवा लागीं आमी मागया. पाप साहेब बेस सर याजाक धार्मिकांक जेजूच्या पावलांनी सोलोंग आनी शुभवार्ता देरान प्रसारूंक बोळ दी म्हूण मागता हांव. सांपेद्रू मारिफात आयक आमचें प्रार्थना येस सोम्या. अनवरां कश्ट आमचे येता आसतना आमी दैर सांडिनासतना देवा थंय आमची फातयेनी तीर दवर. दैरान आमचे कश्ट सोसूंक आमकां घटाय दी म्हूण मागता हांव. सांपेद्रू मारिफात आयक आमचें प्रार्थना येस सोम्या. शुभ वार्ता प्रगट करूंक जेजून तुका विंचलो. तेंच देवाचे उतार उर्बेन आयकूंक आनी तसो फळ जोडूंक आमकां कुमोक दी म्हूण मागता हांव. सांपेद्रू मारिफात आमच्या गरजां खातीर आतां देवान आखेर पर्यंत तुवें तुजो भावार्थ थीर सांबाळलोय. तशेंच आमी सोम्याचेर भावार्थ करून जियोंक तुजी ससाय आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. सांपेद्रू मारिफात आयक आमचें प्रार्थना येस सोम्या. कॅथोलीक पवित्र सभेक सर अनवर आकारांतली आनी सूख शिकोवन दरत हांव राख आनी सांबाळ. साक्रामेंताचे जिणे मारिफात पवित्र सभे विश्वास रावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. सांपेद्रू मारिफात आयक आमचें प्रार्थना येस सोम्या. आतां आमची खासकी मागणी सांपेद्रू मुखांत्र देवाक आमी भेटोवया. हे देवा सांपेद्रूक आमी मान करता आसतना ताची देख आमी घेवन सोम्याचो फाटलाव करूंक. ताणें तुजो मोग केल्ले बरी आमी तुजो मोग करूंक. ताचे बरी कॅथोलीक पवित्र सभेचे विश्वासी सांदे जावन जियोंक. आनी अशें एक दीस आमी सोम्या सांगता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसन येया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. ओडोपकार. हालेलुया हालेलुया. मुद्दोमांची लिस्ट काही आसा. सर्वांक स्वागत करच्या उपकारिता सांपेद्रू कबुलेचो समितीचो अध्यक्ष मारेश देमेट्रेस. 2014 इसवेंत आमचे
विकार बापाचा बहुमानाधिक जेबी सड्डाना बापाच्या फुडारपणाखाल या परिसराच्या 9 वाड्यांच्या सरकुटुंबाच्या लोकांच्या सहकारानं हांगासर हे उभे झाले सांपेद्रूक समर्पित केलेले मागण्याचे सल आणि 2014 इसवेंत मे महिन्याच्या 18 तारखेर म्हळ्यार कालच्या तारखे दिसा हांगासर उद्घाटन असा केल्लें. वर्साभर आमी सांपेद्रूच्या मानाक संबंधित वाड्याची सरकुटुंबा प्रजा संघात मेळून हांगासर फेस्त आचरण करता. त्याच रितीचेर आज हांगासर संबंधित सर वाड्याच्या कुटुंबाक घेऊन आमी बेस्ट पेटयलें आसता. हांगासर आमचे संगी आसात आमच्या फिरकेचे लोकमगाळ विकार बहुमानाधिक दोतोर जेबी सड्डाना बापू. या वेदिकाऱ्याक मानाधिक बापान हांव तुमकां स्वागत मागता. बलिदान भेटलेले प्रधान येजाक आसात. मंगळुरांत एक मालगाडी आस्पत्र आसा ती जावन आसा पदमुल्लार आस्पत्र कंकनाडी आमकां आनी ह्या आस्पत्रेक आनी ह्या परिसराच्या कुटुंबाच्या लोकांक भोव लागशिल्लो संबंद आसा. देखून आमचे ह्या आयचे हांगासर आमचे मीस पेटयलेले प्रधान येजाक आसात भोवमानाधिक दोतोर रिचर्ड कुवेल्लो बाबू. मानाधिक कुवेल्लो बापांक हांव स्वागत करता. आमच्या संगी आसात मलकाडे पात्रापो निर्मला कॉन्व्हेंटाचे चॅप्लेन मानाधिक बापू वलेरियन पिंटो. मानाधिक बापांक या वेदिकाऱ्याक हांव स्वागत मागता. सगळ्यात आसात आमचे संगी आमच्या फिरकेचे सहाय्यक विकार आणि थोड्याच दिसा आमी तशें सांगेत पण मानाधिक बाप स्टॅनी पिंटो तशेंच मानाधिक बाप लैझी जॉय डिसोजो. मानाधिक बापानो या वेदिकाऱ्याक हांव तुमकां स्वागत मागता. नवे पत्रापो मानाधिक बाप प्रदीप प्रमोद तुमकां या वेदिकाऱ्याक हांव स्वागत मागता. आमच्या फिरकेचे मानाधिक बाप क्रिश्चन आसात. ते आता प्रस्तुत सेंट अँटनी आश्रम जप्पू थंयसर सेवा दितात आसात. क्रिश्चन बापानो तुमकां ह्या संजे कार्याक हांव स्वागत मागता. वेदीचेर आसा एलोशियन बॉयज कॉन्व्हेंटाची वडील सिस्टर बेनी बारेट्टो तशेंच सिस्टर सेवरीन फेर्नांडीस तशेंच हाजीर असलेल्या दर महिन्याक ह्या संजे कार्याक हांव स्वागत मागता. तशेंच वेदीचेर आसा आमच्या क्रिकेटीच्या गौडीक परिशद उपाध्यक्ष मेल्विन सी डिसोजा. तुमकां ह्या वेदिकाऱ्याक हांव बरो स्वागत मागता. लास्ट क्रिस्तव समुदाय संचालक क्रिकेट संचालक मेल्विन डिसोजा मेल्विन हांगासर मेल्विन आसा. तुमकां हांव स्वागत मागता. कातोलीक सभेचो अध्यक्ष आसा आमचो डॉल्फी डिसोजा. तुमकां ह्या वेदिकाऱ्याक हांव स्वागत मागता. आनी मोगाचो नांव हांगासर हाजीर असलेल्या तुमकां समेस्तांक ह्या वेदिकाऱ्याक हांव स्वागत मागता. आणि या स्वागत संकेत जावन सर्वांतर्फे आमच्या विकार बापांनी आमच्या रिचर्ड कुवेल्लो बापांनी एक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत मागचे म्हणून आमची विनंती आसा. तुमकां कळीत आसा विकार बापांनी तहसीलदार प्रकार आमचे सहाय्यक विकार मानाधिक बाप स्टॅनी पिंटो आणि मानाधिक बाप लैझी जॉय डिसोजा वरक जावन वेचे ह्या संदर्भात तांणी ह्या आमच्या देवदेंपला मस्त सेवा दिल्या मात्र न्ही निरंतर ह्या कोपेला कडेन तांचो संबंद आसलो आणि आमच्या भुरगेचीन तांणी जायती कामां केल्या. तुमकां कळीत आसा तेरेसो शतमानोत्सव एक यशस्वी तरान जाला जाल्यार खंडीत जावन विकार बापा सांगता फादर लैझीन आणि फादर स्टॅनी पिंटो तांणी हात लायिल्लो. खंडीत जावन ते यशस्वी पावलां ताची भोवमीक तांच्या विकार बापान तेंचे ताणें इल्ली तृप्ती भोगली म्हाका. कित्याक आमी सांगलें लैझीनानी एक म्हयनो आसता आमी चिंतलें ह्या सगळ्यांक वेदांत पूण लैझीन बाप एक म्हयनो आमच्या सांगता आसतले म्हूण. कितेंय जावं आज आमी बाप स्टॅनी पिंटो बाप लैझीन जॉय डिसोजा बापाक सांगत आसत 9 येसाक आमच्या भुरग्याचेर एक वर्स देवकोण जावन सेवा दिवन येसाकी दिक्षा आपणावन आज आमच्या मदें आसा म्हणटना ती व्हडली धदोसकाय आमकां आज तांकांय आमी हांगासर जमो जाल्यार सर्वांचे नांवे ह्या वाठारांत आसच्या भायर आसच्या भायर बसयल्यार भितर बसयल्यार तुमच्या सर्वांचे नांवे तांकां आमी मान करून आमी आशेता. पिडेस्तांक कुंगार पिडेस्तांची मागणी आणि हरीत संस्कार संभ्रमावेली
सांगतपण असे सर रितीने तुमची सेवा उंचली. फिरगजेच्या तसे वाड्याच्या विविध संभ्रमांनी भाग घेऊन धार्मिक मुखेलपणाकाला आमच्या संतोषाक तुम्ही कारण जाल्यात. हसत्या तोंडाचे उंचली सेवा तुमचे तावन आमकां मेळ्ळ्या. केदींच तुम्ही रागार जाल्ले ना. सा पेद्रू कोपेलाच्या लितून भक्ती जाल्ल्या संती विशयान आमकां मार्गदर्शन दिवन आमचो भावार्थ जिवार दवरून तुम्ही मेलपंक जाल्या. आमच्या स्थळी भुरग्यांक दैवीक अनुभव दिवच्या वेगळी सेवा तशे इतर सडेवटेनी भुरग्यांक आपोवन मोगान दितवून तांचे ते भावार्थाचे बी तुम्ही ओंपला म्हणल्यार कितेंच दुबावना. फिरगजेच्या एका कार्यक्रमांनी वाड्याकारांचे मेतेरपण बऱ्या रितीन सावच्या तुमची ती शिस्तीची मांडावळ एका कार्यक्रमाचेर यशस्वी कारण जाला. तुम्ही दिल्ली 2 वर्सांची सेवा पेरमनूरच्या रितेन आमार तशें उडासान उरची. ही तुमची सेवा मानून घेवन सांपेद्रूच्या कोपेलाच्या व्याप्तीन आसची. आमी 9 वाड्याचे गुदकार प्रतिनिधी आनी सर वाड्याकारां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या तुमच्या उंचल्या धार्मीक शिकपाच्या जिणेन देव तुमकां बरी भलायकी तशें मुर्तीचें शांत समाधान सदांच देव दितलो म्हणलें आमचें मागणें आनी आशा. दैवीक ओठान सदांच फूल तुम्ही जाया आनी मंगळूर दियेसेजेन फरजालचे नेकेत्र जाया म्हूण आशेवन वेदीर आसल्या सर सैऱ्यांचे उल्हास आशेवन हो मान तुमकां अर्पिता. हो मोगान स्विकार करचे म्हूण तुमचे लागीं आमची विनवणी करता. देव बरी सांज तुमकां आनी सांपेद्रूच्या फेस्ताचे शुभाशय. बाप स्टॅनी पिंटो आमचो सहाय्यक विकार जावन फावो केल्यार देवाक अर्गां दिता. बाप स्टॅनी गांवांत इंदा बिट्टो फिरगेजेचे तांचे शिकाप मुंबय गोरेगांव सेमिनारींत जाले. आमच्या देशीचे ह्या दिक्षाक लागलेल्या उपरांत 2 वर्सांची सेवा विजय फिरगजेन दिली. त्या उपरांत हे आमचे भाग आमच्या फिरगजेन तांची सेवा घेवचे. शतमानोत्सव संभ्रमा वेळार तांचो वाव चिंता आनी सहकार भोव व्हरतो. भुरग्यांक आनी युवजनांक सारकी दिशा दाखयल्या. आमच्या कोपेलाते व्हरतो अभिमान तुमकां. आमचे गतीक सदांच मागला. तुमची सेवा आमकां दिल्या. तुमचे शर्माव आमकां सदांच आयकोव्या म्हूण भोगता. बाप स्टॅनी तुम्ही धैर्यादी विगर नातल्या वेळार तुम्ही वरती जबाबदारी घेतल्या आनी तुमकां आमकां मार्गदर्शन दिला. तुमच्या सर बरेपणाक देव भरपूर आशिर्वादा घालो. देव बरी सांज दिवं तुमकां आनी सांपेद्रूचे फेस्ताचे शुभाशय. बाप प्रमोद क्रास्ता तुमकां हो सन्मान करूंक आशेता. पयल्यान पयले बाप प्रमोद क्रास्ता तुमकां येद्यातली दिक्षेच्या दिसाचो शुभाशय पाठयता. बाप प्रमोद क्रास्ता गांवांत कासरकोट फिरगजेचो ताजे सेमिनारी शिकाप आमच्या जप्प सेमिनारांत. बाप प्रमोद आमच्या फिरगजेन देवकण्याची सेवा दिल्या. तुमची सेवा ती व्हरती. तुम्ही आमच्या घराची भेट केल्या. बरी तयार आयकन शर्मव दिल्यात. आमच्या गरजा पावल्यात. बाप प्रमोद तुमकांय आमच्या कोपेलाकय व्हरतो अभिमान. या खातीर आमी सर्व तुमकां आभारी जावन आसा. तुम्ही येजाक जावन तुमची सेवा दिवंक विजय फिरगजेक वेत आसतना तुमच्या मिसावाक सर बरें मागता. सांपेद्रू तुमचे खातीर सदांच विनंती करूं मोगा सोवे विगार आनी देव प्रजा सांपेद्रूचे कोपेल फर्मानो. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान बऱ्यो ताळयो दितात बी. दैराधिक पदराबाग 2 ताळयो.
विजय लागीं आसा आमकां अवश्य जगी आणि बेडीनं दोन सध्या हांव देंत 3 संभ्रम मेळचे ते हांगा मास दोन पास काम आसता पूण सांपेद्रच्या खूब आयकलें म्हज्या विशयांत गंभीर स्वभाव असो इल्लो आसचो तें आज हे दुसऱ्यान तूं उतर आयकलें कळ्ळें दैरादिकी देखून खंडीत जावन सांपेद्रचें बिवकूर आसलो सांपेद्र कांय मागीर दैरादीक जाल्लो खंडीत जावन पळयतात म्हाका देवला म्हजे वयर दैरादीक म्हणल्यार उतर खंडीत जावन म्हाका फावो जाला देखून तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मोगाक तुमी दिल्या साखराक तुमच्या मागण्याक आनी मुखल्या दिसांनी हांव मडेंतेराक वयता आसतना म्हजे बसत मागा तुमी केदाळा तुमी मडेंतेराक आयल्या तुमकां स्वागत आसा खंडीत जावन देखून म्हज्या मागण्यान म्हज्या मिसावळा तुमचो उडास काडटलो खंडीत जावन हें पोपेल एक दीस इगर्ज जावन बदलून हांगासर फिरगत जावन चाक आमच्या हर एकल्यांची आशा आनी मागण्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं लांब जियो पेरमानूर फिरगज आनी लांब जियो सांपेद्रोचें कोपेल समेस्तांक देव बरें करूं. मेळोंक ना पूण जेजू सकाळी थंयसर आयिल्ल्या वेळार जेजून म्हणलें उजव्या बगलेक तुजें झाड ओडून पळय मासलें मेळटा म्हणून आनी तितलें उडयलें सुद्दां ताका इतलें मेळ्ळें की झाड ओडूंक जालें ना म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. तशेंच म्हज्या जिवितांत म्हाका ह्या जग जावन पयली फिरगज मेळ्ळी ह्या पेरमानूर फिरगजेंत आनी हांगासर इतलो हो विशाळ दर्यो गे ह्या दर्यांत घेन म्हळ्यार दर्यांत म्हळ्यार लोक इतलो विशाल गे तुमची मनाय तितलीच विशाल देखून हांगासर मेळिल्लो म्हाका अवकाश खंडीत जावन तो विसरोंक जायना. प्रत्येक जावन ह्या न्हंय देगेरसची ही वाडे आनी तुमी ह्या कपेलांत दिवचे सेवा सदांच हांव वाखाणटा. 2 वर्सां जावन ह्या कपेलाक हांव थंयसर मीस पेटोवंक येता म्हयन्यांत 3 म्हयने एक फावटी आमकां मेळटा आसतना आनी हांगा पळयलां अभिरुची कितें म्हळ्यार लोक चडला हांगा आनी हांगासर लोक येवन तुमचो भावार्थ चड वाडटा आसतना तो पळोवंक आमकां मस्त खुशी जाता. हे मुखेलपण घेतलेल्या विकार बापांक हांव पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा आनी खंडीत जावन हांगासर सेवा दिवची ती समिती बोवरती आनी ती समिती खंयचेच कोणाची म्हळ्यार तांच्याच लिडरशिपान मुखेलपणान करणं इतले भोव आपुरवायचे ते कार्य मांडून हाडटात. तुमकां आनी सर्व दानीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जाग्यार व्हडली एक फिरगत जावं दी आनी त्या मारिफात हो जागो वाडोवन दी चडोवन दी आनी मागण्याक साहस जाल्लो जावं दी म्हूण आशेता. सांपेद्रू म्हजे पासत विनाती करून दी तुमचे पासत विनाती करूं म्हूण आशेता आनी ह्या सन्माना खातीर तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. शर्माव दिवचे हांव पेरमानूर आयल्या उपरांत पयलो शर्माव दिल्लो हांवें हांगासर कपेलांक त्या दिसा मीस आसतलें आनी पयलो शर्माव म्हजो हांगासर त्या खातीर एका रितीन पळोवंक गेल्यार आखरे की हांव हांगासर पावलो आतां परत्यान म्हाका तुमचे तोंड जायते शिकोवंक मेळ्ळा. तुमचे लागीं आयिल्ल्या वेळार बरो सहकार मेळ्ळा त्या खातीर हांव तुमकां पयल्यान पयलें देव बरें करूंक म्हणटा. हांवें हांगा सांगलें हांव 6 म्हयने आसुल्लो जाल्यार म्हाका जायतो अनुभव मेळ्ळा. 6 वर्सांय म्हणी येता तें चड म्हणी येता तितल्या वर्सांचो अनुभव आनी तशेंच जायतो अवकाश म्हाका हांगासर मेळ्ळा ह्या फिरगजेंत आनी तुमचो सर्वांचो सहकारा वरवीं हांवें जायतें शिकोवंक पावलां म्हणी येता. सगळ्यांक तुमचो मोग दिला आनी म्हजे पासत तुमी मागल्यात आनी हे मागणे तुमी मुंदोर सरवरा तुमचे पासत हांव मागतलो म्हणून भास दिता. सर्वांक एका सुत्रान देव बरें प्रत्येक रितीन म्हाका हांगासर आपोवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आनी तशेंच आखरे आज सन्मान केल्याक तुमचो सर्वांचो उपकार पडटा. हांव भायर येता आसतना पदरापान उडास केलो एका वर्सा आदींच तुवें हांगासर ह्या बरपेची मीस भेटयलें म्हूण कशें 1 वर्स गेलें म्हूण कळना. हांव पदराप जावन 1 वर्स 1 म्हयनो आनी 2 दीस जाले आजीक देखून धन्य देवा गर्द्या दिता ह्या इस्कॉलान शिकलो आनी मास्टर हांगाच आसा. पळय चड मार्क उनात जाल्यार इल्ले गेल्यात सर आवड आसा जाल्यार म्हाका आवड आसा. हो जागो आतां शिकलो जागो आतां परत हो देवाचो जागो जाला. पयले देवाचो जागो आसलो आतां सडीत मापान देवाचो जागो जाला आनी मुखार सडीत मापान हो भावार्थ सोडून दी म्हणून हांव मागता आनी हांगासर म्हाका आपोवणी दिल्या विगार बापांक आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. एकच उतर पयलें पेरमानूरकारांक देव बरें करूं म्हणचें कित्याक म्हळ्यार
आमच्या संस्थ्यांत देवळाकट्टे आनी कंगनाडेंत वावर दिवची मस्त जाणां पेरमानूर पिरकेजीची हांगा फेस्त आयल्या म्हणटा आमकां थंय जण उणें जावचे हांगा म्हळ्यार व्हडलें फेस्त तुमचें जाता आसतना मागीर क्लॅरिकल स्टाफ मस्त जाणां आसात काही मनीस आसतना पेरमानूर म्हणून आतां जे बी आयल्या उपरांत आनी सडल्यान देखून संस्थ्यांत तुमी वावर दितात ह्या पिरकेजीत हांव जायतीं क्रिस्तांव आनी तशेंच अक्रिस्तांव भाव भयणी आसात त्या देखून ही देवाची सेवा तुमी करची देव बरें करूं. दुसरें ह्या जागांक उल्हास तुमची फादर स्टॅनी 88 इसव्यात ऑक्टोबरान जल्मलो म्हणून आयकलें. म्हजी व्हड मेळ्ळ्या उपरांत तो जल्मला. हांव इमारतेर आसलो 93 इसव्यांत सहायक जावन व्हडली पिरगज स्टॅनीक थंय हांव बरें मागता. बाप थंयसून ताका ओंसले शिकप सेमिनारींत तरबेती दिवची त्या खातीर शिकप कंडी जावनी DSCंत आसतले ह्या जाग आमकां जाय ताका हांव बरें मागता. त्रिशांत आमकां आतां वळख जाल्या तो खेळोंक येता संजेर हांव इल्लो प्रायस बारीक खेळटा म्हळ्यार शटल बॅडमिंटन आमच्या कोर्टाक येता थंयसर खेळोंक बारीक हाडटा आनी मारता. आमकां इल्लें कशें जाता प्रायज जाल्या ताका बारीक तरणाटो म्हजी लागले की 60 जावंक जालें आतां लागले जावं दी. आज तुमकां फेस्ताची सुभाशाय लांब उलयना म्हाका आपयल्याक बिगर बापान तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे उल्हास सांत पेद्र म्हणटाना म्हाका उडास येता. हांव सांत पेद्रूंत आसलो सांत पेद्र वाड्यार आसलो गुरकादान सेवा दिल्या आतां तिगे पयसा पूण हांगाच उडास केदींच आमकां माजवाना कित्याक म्हळ्यार हांगाचें वातावरण आतांय आसा म्हज्या मतींत तेवडचें वातावरण. ल्हानपणाले दीस चिंतना आनी जाय की खुशी जाता आनी ह्या जाग्यार हांगा इस्कॉल आसले जायत्या भुरग्यांनी हांगासर शिकप जोडला नुस्त्या पावंडा पावल्यात आनी अशें आसतना हें इस्कॉल पडूं जावचें वखदां हें इस्कॉल समा करून हे देवत्याम जावं उबारूंक प्रयत्न चल्ले आसा आनी हाका आराम केले आमच्या फादर JB सल्डानान आनी आज कपेल जावन आमी हांगासर देवाक अर्गां भेटयता आनी मुखार ही इगर्ज जावं दी म्हणून आमच्या पैकी सगळ्यांची आशा आसा आनी म्हजी आशा आसा आनी एक आशा आसा हांगासर आसले सहायक विगार वा दियोकोन हे कोणी जर हांगासर विगार जावन येवन दिवन आमची आशा तशेंच ह्या सांत पेद्रो कपेल इगर्ज जावन परिवर्तन जावन आमच्या DSCंत नांवाती जावन दी आनी तुमकां समेस्तांक परत आपण ना म्हणून ना मस्त जाणां कामां दिलां ताका 2 ताळयो दितात की. दुसरी संगत ह्या कांकनाडी आस्पत्रेंत तरावळ रितीची शिकपाची साध्यता आसा पॉसिबिलिटीज म्हणटा हांव. फादर आजीत आयिल्ल्या वेळार ताणें ताचो विवर दिल्लो आनी हाचे वरवीं बरो फुडार जोडच्याक अवकाश आसा. आमी खाली एलोशियस कॉलेज आनी एग्नेस कॉलेज पळयल्यार पावना. आमची इस्कॉलां रुसाना ती गजाल सोडया पूण ती पळयल्यार पावना. हांगासरी मस्त आसा म्हणलें चिंताप तुमच्या मोतींत आसा जाय. ती दुसरी संगत. तिसरी संगत आमकां कामां मेळटात दिसपोटोग्राफ्स मेळटा पूण आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार व्हडल्या मस्त पयशे दिल्ल्या क्षणां बरी आसतली म्हूण चिंतून वेच्या बदलाक निजायकी क्रिस्तांव स्पिरितान सेवा दिवच्या कांकनाडी आस्पत्रेक तुमी वसा जायस आनी डेफिनेटली कंडी जावन थंयसर बरी शुश्रुशा मेळटा म्हणल्या विशयान कसलोच दुबाव ना. म्हाका केन्नाय गरज पडल्या वेळार हांवें वेचें कांकनाडी आस्पत्रेक म्हाका केन्नाय तृप्ती आसा. फादर आज आयिल्ल्याक आनी आमच्या खातीर मीस पेटयल्याक लोकांक काम दिल्ल्याक शिकपाक अवकाश करून दिल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव चिंतन येता ते 10-15 वर्सांनी फिरगज जातली म्हणून. फिरगज जायचे जाल्यार तुमी आमकां हांगासर फिरगज जाय म्हणून सांगल्यार मात्र फिरगज जाता. देखून तुमी चिंता पडया आमकां हांगासर फिरगज जाय की नाका गी जाल्ल्या वरें कितें लाभ जाता कशें आमी वयर येत म्हणल्या विशयांत तुमी चिंता पाटय जायस. थंयसर सिमित्रींत पुरूंकी जागो ना. सिमित्री करची आसल्यार हांगात करी जाय पडटली तशें म्हणटा आसतना फिरगज जायचें पडटली पूण तुमचें जावन तें येचें. देखून हांव तुमचेर वत्ताड घालिना या येता ते पाद्र्या बी तुमचेर वत्ताड घालिना. स्वाखुशेन तुमच्या मोतीन तावन कशें आडाम कुदरून म्हणटात आमकां जाय जें म्हणटा तसलो स्पिरीट आयलो जाल्यार कंडी जावन ते साध्य जाता. तो दुसरो विशय. तिसरो विशय आमच्या भुरग्यां विशयांतलो आमच्या कुटुंबा विशयांतलो. परे कडेन हांवें उल्लेख केल्लें मादक द्रव्य आनी सोरो आमचो व्हडलो समस्या न्हय. कुटुंबा मदलो बांद कितें आसा तो व्हडलो समस्या आनी सेर समस्या संबंद कितें आसा तो आनी एक व्हडलो समस्या. आमचे असो सडाव जागो कुमकी जागो आनी आमचो म्हणून आमी लढाई मारची एक मोठो माती मारो करूंक उदक पासून तोड करूंक आमी थोडे पडे सोडिना
नवें चिंताप येवं दी, नवें चिंताप येवं दी. आनी म्हजी आशा जावन आसा आमच्या भुरग्यांक डेफिनेटली नवें चिंताप येजें. देखून पुरवण दोतोन सुरू जाता वयल्या आयतारा, देखून दोतोनीक भुरग्यांक मात्र धाडाणें तुमच्या पैकी आवय या बापाय कोण म्हणी एकलीं ह्या भुरग्यांच्या मिसाक येया. कित्याक म्हळ्यार आमी भुरग्यांक विशेश रितीन शिक्षीत करता, नव्यो नव्यो संगती सांगता आनी भुरग्यांक कितें सांगलां तें तुमच्या कुटुंबांत रुता करच्याक तेन्ना साध्य जातलें. देखून वडिलां लागीं एक विनंती, तुमी दयेकर्न ह्या मिसांत वांटिले जायचे म्हणून विनंती. थोडे फाटी कंप्लेनी आसात ह्या कुशीची मिसाकच वसणांत म्हणून. स्त्री जो सडावत पळयता दादले थोडे फाटी इल्लेशे फाटी कांय काम करो दुसऱ्या फिरगेजेक वतात कोणा खंयसर म्हणी वसा, पूण मिसाक वसा म्हणून हांवें तुमच्या लागीं विनंती करची. आनी एक विशय हांगासर कितें दान जमो जाता तें आमच्या फेर्मांदूरच्या इगर्जे वसना कितेंय तुमी दान दिलें जाल्यार तें हांगाच उरता. देखून आयताराची काणीक जावं दी, फेस्ता करपाक तुमी तुमचें दान जावं दी, तें हांगाच उरतलें म्हणलें चिंता तुमच्या मोतीन आसूं दी. आनी हाचे वरवीं हांगासर हो जागो बरो करूंक साध्य जाता. म्हजी एक ल्हान तेंपाची आशा आसा हांगासर इल्लोसो भायर एक माटो गलीचय आनी पावस येता आसतना रोसगी भुरग्यांची घालें कार्यक्रमां करूंक साध्य जायत. देखून आज फेस्ताचें घालें उरल्यार मास्टराम आनी डेमी समिती लागीं उलोवन ताका आनी इल्लें कुडसून एक माटो घालची विला बरी जायचेच. आनी मस्तपटी आमी म्हणचे आमकां पोरूं मासळी बारी बरी जाली न्हंयत आनी दर्यांत. हांव न्हू अंतना म्हण हांव न्हू म्हणनाका तशें, कित्याक म्हळ्यार आतांय दर्यांत मासळी आसा आनी बरें बिजनस जावन आसा. देखून पोरूं बरी आसली म्हणनाकात. देखून देवान तुमकां बरें केलां वयस जाल्यार ताका अर्गां दिवन उदार मनान ह्या जाग्याच्या उदरगते खातीर तुमी दिया. आनी देव तुमकां परत बरोवन ताच्या मापान पेद्रूच्या मुखेलपणाखाल मासळी मातने जिविता जाय आसचें सगळें दितलो म्हणल्यार कसलो सुद्दां भावना. आनी तसलें एक उदार मन ह्या जाग्यार जावन येचय. कित्याक म्हळ्यार लगभग 200 जाणां मिसाक येता जाल्यार तुमी काणी कितली तुमकां वता हांव नांव काण सांगना, कित्याक रिचार्ड कोयलोक तें कळोवंक नजो. देखून तें दान सर जायचें म्हळ्यार कांगणाडे आस्पत्रेंत काम करतले इल्लेशें घालतात म्हणल्यार जाल्यार चिंताप येवं नजो न्ही. देखून काळजान उद्धार जाया. देव तुमचे थंय डेफिनेटली खंडीजान उद्धार जाला. कुटुंबाचेर आशिर्वादा पडली दराळ आसात. देखून देवाचें आनी सांत पेद्रूचें बरेंपण मानून घेवन ह्या जाग्याची प्रगती जावन देवान निर्मिल्या वेळार एक बरीशी इगर्ज, एक बरेंशें फिरगस कुटाम हांगासर रुता जावन दी. व्हडा उर्बेन हें फेस्ताचें आचरण केल्ल्याक तुमकां चेपें उखलता. भायर वयच्या दोगी ह्या जागांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रमोदाक बरो फुडार मागता. फादर त्रिशान आयला पूण फादर गिब्बा येवना, कित्याक म्हळ्यार पुरवा सोनवारा ताची इगर्ज इनाग्रेशन आसा. दीस आनी रात थंयसर काम चलोवन आसा. आमचो फादर सुनील येवचार आसलो आख्रेचे कडेन आतां ताणें कारणांतर येवंक जायना म्हण सांगलें. फादर वॉज दुसऱ्या कामान केशे पयस आसा देखून ते येवनात, पूण तांणी तांचे शुभाशय पाठयल्यात. तांचो सगळ्यांचो प्रतिनिधी जावन बाप त्रिशान कोणी आमच्या सांगात आसा म्हण संतोश. देखून तुमकां सुमेसा परत फेस्त बरें फेस्त मागता. मास्टराम लांब उलयल्याक बक्षी म्हाका देव बरें करूं. स्वागत दिलेल्या सर 9 वाड्याच्या वाड्याकारांक आलता सोबयलेल्या श्री नवीन वेदस आणि प्रेमालता आमचा साकार आमच्या सांगाचे आणि फारूक श्री साकार केल्या सोमेस्ता देव बरें आशीर्वाद घालतलो हर एक लेरी जेवण स्वीकार करायचं. एक प्रसाद म्हणल्यावर हर एक लेरी जेवण स्वीकार करत या वाठारांतले तुम्ही विचार हांव तुमच्याकडे सांपवले ह्या मागण्यांतय आनी ह्या लितुर्जींतय ह्या मिसांत वांटले साव थोडो वेळ सांगाता मेळोवन देवाक अर्गां दिवन आमकां कुमो केल्ल्यांकय देवाक भेटोवन दिवन तांकांय अर्गां दिवन हांगासर जेवणाक आमी वता. हांव सुमया तुवें आमकां सांगलां आमी बोकीचे देवाच्या शब्दाक देवाच्या पवित्र युकरिस्ताक आनी हे युकरिस्त आनी शब्द आमकां जीव व्हरता जाल्यारय संवसाराचें कानय आमच्या कुडीक पळवत करता आनी अत्मीक तराणे जाय जाल्लें कार्य करूंक आमकां उत्तेजन दिता. भोव मोगाळ बाबा ह्या वाड्याच्या लोकांन पेद्रू समर्पिल्ल्या समज जाल्ल्या समेस्ते 9 वाड्याच्या लोकांन तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेवणाक कुमोक करच्या सर्व हातांचेर दान दिल्ल्यांच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र कर. आनी जेवण सेवता आसतना सर्गीच्या तुज्या जेवणांत आमी वांटले जाताले म्हणल्यार बरोवशान जिवोवंक आमकां कृपा दी. तुजी येतारा सोड चलयताय
ससनाच्या ससनाकी आमेन. आमचे बापा सगळींच्या जेना पयसा तेरा समकाय तुझे जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बशयता तशें आमचे बदकां बोगोस आनी आमकां तळे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. हे कोपेल आशिल्लें एक देव मंदिर जावंक बरी माय लागीं मागया नामान बरे कृपेन भरले संदी सांगता श्रांतस दे आनी सदैव फाव दिवचे दिसू कधी बरी राजमय माफ्या खातीर प्रतिकार आतां आनी आमच्या वर्णाच्या परिणाम अणदफाक आनी बुधाक आनी पवित्र आत्म्याक बाबाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.